नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आणि आयज एक खाशेली कार्यावळ प्रुडंट मिडियान तुमच्या खातीर हाडलेली आसा। हांव सद्याक आसा वन ऑफ द रिचस्ट विलेज इन हेरिटेज सायट पेडणे हांगासर आणि पेडण्याचो दसरो आख्ख्या जगभरान फेमस आसा आणि दसऱ्या बद्दल चड इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या गांवान फक्त एक मनीस खूब बऱ्या तरेन दिवपाक शकता आणि हांव अशा एक महान व्यक्तीच्या घरा आसा एंड तांच्या वाड्यार राजवाड्यार सद्याक हांव आसा आणि खूब सुंदर असो आणि खूब मोठो असो राजवाडो आसा। हांव उलयता जितेंद्र देशप्रभू हांचे बद्दल। हाय सर, हाव आर यू? नमस्कार। नमस्कार सर। दसरो पेडण्याचो खूब फेमस आसा, सो हाजे बद्दल म्हणजे दसऱ्या बद्दल हिस्ट्री किंवा दसऱ्या बद्दल जी इन्फॉर्मेशन आमच्या खातीर जी खूब इम्पॉर्टंट आसूं शकता ती तुमी दिवपाक शकता? पेडण्याचो दसरो अतिशय आज बऱ्याचशा लोकां खातीर एक रिच हेरिटेज जाका आणि जाणीवपूर्वक ज्या दसऱ्याक संपूर्ण भारतभर जे कोण भाविक आसा किंवा जगाच्या पाठीर जे पेडणेकार आसात त्यांच्या खातीर दसरो हो अत्यंत महत्वाचे स्थान दवरता। दसऱ्याची सुरवात तशी वर्षा किंवा खंयच्या पिढीन किंवा केन्ना सुरू जाले हे सांगप कठीण आसा, पण ज्या तरेन आमचे कडेन रेकॉर्ड उपलब्ध आसा गेले 500 ते 550 वर्षां हो दसरो पेडण्यान चालू आसा, मनयतात तो उत्सव करतात आणि आजच्या घटकेक जी परंपरा दिसता कदाचित त्यांना सुद्धा तीच परंपरा तीच ट्रेडिशन त्याही वेळेक आशिल्ली। तेव्हा ह्या परंपरेत तसो फरक असो पडलो ना आणि आम्ही जाणीव दवरून या परंपरेत असे कसलेच बदल केले ना ज्याचो एक मूलभूत किंवा मुळापासून तातूंत किती तरी फरक असतो। इम्प्रूव्हमेंट अवश्य केली। जेन्ना कौल घेतात तेन्ना एक व्यवस्थितपणान कौल घेवपा खातीर रांगो तयार करप किंवा त्याची बॅरिकेड करप हाचे खातीर लोकांक कौल व्यवस्थित मेळचो हो एक कार्यभाग आमी सांगलेलो आसा। परंतु दैविक कार्यां जी आसात आणि देवताची जी परंपरा आसा ती आमी अबाधित दवरल्या। तातूंत काही करप्शन जालें ना किंवा आमी तातूंत काही बदल घडोवन हाडले। पूण एकंदरीत लोकांक बरे भशेन दर्शन जावपाक जाय हे खातीर जी सुविधा जी लागता ती बऱ्या तरेन आनीक फुडें व्हरून सारकी केल्ली आसा। नुस्तेंच दर्शन न्ही तर जे ब्लेसिंग्स आमी म्हणटात जाका आमी कौल म्हणटात, वर्साच्या राखणीचो कौल, हो कौल मेळपा खातीर सामान्य जनता आणि ताचे जे भाविक आसात ते हिरिरीन फुडें येतात। पूर्वी ती गर्दी जाताली तरंगामाऱ्यांत आणि धक्काबुक्की जाताली, तर हे जावचे न्ही हाच्या खातीर एक मार्गस्थपणा हाडचो, तातूंत डिसिप्लिन हाडची हो दृश्टिकोन दवरून थोडेशे कौलाच्या पद्दतीन कौल घेवपाच्या पद्दतीन आमी बदल घडोवन हाडले। पण कौलात ना जे रिच्युअल्स जे आसा जे फॉलो करतले पयलींच्या तातूंत कांयच फरक आज किंवा 500 वर्सां पयलीं जो आशिल्लो तो दिसून येवचो ना। उलट लोकांक आनीक बऱ्या तरेन कौल घेवपाक मेळटा सोंपेपणान, कारण त्या काळाक तितली लोकवस्ती नाशिल्ली, लोकय येत नाशिल्ले। आजच्या घटकेक पेडण्याची जी लोकसंख्या आसा ती जवळजवळ 13 ते 14 हजार किंवा 15 हजारापर्यंत आसा, पण पुनवेच्या दिसा ही लोकसंख्या जवळजवळ लाखाच्या पोटात आणि इतले लोक आणि भाविक पेडण्यान येतात आणि आपलो वर्साचो राखणीचो कौल देवा म्हऱ्यान रावन घेतात आणि आपले दिन जे आसात आपले जीवन फुडें व्हरतात। अगोदर जशें हांवें म्हटलें की पेडणे जी आसा जी विलेज आसा ती खूब रीच आसा इन हेरिटेज सायट्स आणि हांवें जी देवळां हांगासर पयल्या 5 देवळां बद्दलच्यान पयल्या सर, आनी जी खूब इम्पॉर्टंट देवळां आसा, सो तांच्या बद्दल सगळ्यान पयलीं भगवतीचें देवूळ आसा, भगवती देवीचें ना पेडण्याचें जे देवस्थान आसा हय हे नवपंचायतन आसा। प्रमुख जी महालाची जी 9 देवस्थानां आसात ती आज पेडण्या वेगवेगळ्या वाड्यांनी स्थित आसात। ओके। सगळ्यात जर प्रमुख दैवत जर आसा पेडणे महालाचे प्रमुख दैवत ते श्रीदेव रवळनाथाचे। श्रीदेव रवळनाथ हो अत्यंत प्रमुख म्हणजे अत्यंत प्रभावी असो राजस्वाचे दैवत आम्ही म्हणूयात। राजस्व म्हणजे जो रेव्हेन्यू
या तालुक्या खातीर लागीं केलो जाता त्याची वृद्धी जावची अशा पद्धतीचे हे दैवत आसा. त्याचबरोबर ग्रामदैवत आसा श्री देवी भगवती, जी तुम्ही पेडण्या शहरात आयल्या उपरांत मोठे जे जे मंदिर पळयतात ग्रामदेवता श्री देवी भगवती. तशीच श्रीदेवी माऊली, माऊली हे म्हजे कुलदैवत आसा, परंतु ती ग्रामदैवतय आसा. सरमळे या ठिकाणी ते मंदिर आसा, ज्या ठिकाणी थंय सरमळेची झर म्हणटात, झर त्याबद्दल ती जी झर आसा ती औषधी झर असल्या कारणान बरेचसे लोक थंय येतात आणि ट्रीटमेंट खातीर एक 8-10 दीस रावतात आणि आपले जीवन थंय व्यतीत करतात. पण देवी भगवतीच्या मंदिरात आज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार गेल्या म्हणजे या नवरात्रीत आणि फुडले 5 दीस म्हणजे 9 रात्री आणि 5 दीस हे 14 नवचंडीचे पाठ अखंड चालू असतात. 14 नवचंडीचे पाठ. आणि या दैवतांचे वैशिष्ट्य असे की आम्ही या आमची जी देवस्थान समिती जी आसा त्या समितीच्या समितीन मार्गस्थ केल्ले एक कार्य आसा जे प्रत्येक मंगळार दीस देवीच्या मंदिरात नवचंडीचो पाठ जाता. प्रत्येक मंगळार. हय. आज पर्यंत गेल्या वर्सा आम्ही हे सुरू केले. साधारण ही शुक्ल पक्षातच नवरात्रीच्या सुरवातीकच सुरू केले आणि आयच्या घटकेक 74 नवचंडी पाठ आणि त्यातून 2 हवनद्वारा अशा प्रकारचो हो संकल्प आम्ही सोडिल्लो. तो अजूनही मार्गस्थ आसा आणि अशी आमची इच्छा आसा की सूर्यचंद्र आसासर ही प्रथा पुनश्च जावची आणि त्याप्रमाणे जनतेक आणि ह्या सगळ्या महालाक एक शक्ती मेळची आणि एक सुदृढता आसची की जेणे करून जीवनच सुखकर न्ही तर प्रत्येकाक आर्थिक सुबत्ता ह्या तालुक्यातल्या लोकांक मेळची हो एक दृष्टिकोन आमी दवरला. बरोबर. आणि आमचे ह्या जे आता उत्सव आसा त्या उत्सवा खातीर आमचे गोंयचे न्ही जाल्यार आख्खे विश्वातले सुद्दां लोक हांगासर येतात. अगदी. पेडणेकार हे खूप विखुरलेली ही आसा लोकसंख्या आसा. दिल्ली, कलकत्ता, अखंड भारतात पेडणेचे लोकांक आज पेडणेचे लोक आज असतात. आपल्या कार्या खातीर किंवा कामा खातीर हे सगळे जी दैवता आसात त्याच्या खातीर ते येतात. आपल्या कामा खातीर ते पेडण्या भायर असतात. परंतु जेन्ना दसरो येता तेन्ना वर्साच्या राखणीचो कौल घेवपाक हे सगळे येतात. बरेचसे असे लोक असतात की अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया हातून आपल्या कामा खातीर गेल्ले लोक असतात. पण दसऱ्याक म्हणून बहुतेक हे सगळे लोक पेडण्या येवन आपल्या वर्षाच्या राखणीचो कौल घेवन जातात. जेन्ना देवळां बद्दल आमी उलयता न्ही सर तेन्ना आनी एक जे भरपूर इम्पॉर्टंट देवूळ आसा म्हळ्यार मुळवी. थंयसर आनी एक गजाल जी खूप इम्पॉर्टंट आसा आनी खुबशे कमी गोंयकारांक खबर आसा ही गजाल, ते गजाली बद्दल आमकां सांगचे. मुळवीर देवस्थान मालपे गांवांत आसा. हांगासरल्यान एक साधारण 1 किलोमीटर दुरीचे. परंपरागत मंदिराक आज पर्यंत खूप भाविक तांचे कडेन त्या मंदिरा कडेन आकर्षित आसात. हे मंदिर साधारण 1000पेक्षा चड वर्ष पौराणिक आसा. आणि जर कोण जर येऊन जर थंय पळयत जाल्यार सबंद प्रदक्षिणेक संपूर्ण महाभारत ही वेगवेगळ्या रंगीत कावेन तयार केल्ली चित्रकृती आसा. आणि ही कावेतली चित्रकृती बहुतेक देवळांत दिसना. आज ती थोडी जरी खराब जरी जाल्या आम्ही आर्कायव्ह डिपार्टमेंटाक आपोवन हांगा तो यत्न केल्लो पण तांकां ते शक्य ना. आता जी केंद्रीय आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसा तांकां आमंत्रीत करून ही जी चित्रां आसात हाका व्यवस्थितपणे साफ सफाई करून तांची पुनश्च म्हणजे ही करप डागडुजी करप आणि ती लोकां पर्यंत पावप हो एक उद्देश आमी दवरला. त्या मंदिराक स्वयंभू मंदिर असल्या कारणान थंय तेका उदकाची तळी आसा आणि ही झर कायम म्हणजे कैक वर्सां म्हणजे
आम्ही जी पळयला ती झर केन्ना आटना. ओके. संबंध वर्षभर त्या झरीचो ओघ तितलोच असता. तसं चालू असतं सर, तशीच चालू असतं. आणि एक गजाल जी हांवें आयकलेली की थंयसर जो अभिषेक करता ताजे जे वंश आसा त्या आनीक एक गजर तरी मेळटा पेडण्याकसून मातशे पयस. वदंता आसा, कदाचित ते तसे आसूं येत, पण हांव ताचे विशीं खात्रीपूर्वक सांगू शकना. पण आमी जाणता त्या प्रमाण हांगा जर जेन्ना दुदाचो अभिषेक हेचेर जाता मुळवीराच्या स्वयंभू पिंडीचेर, तेन्ना तेचो जवळजवळ 4 किलोमीटर दुरीचेर एक सत्यादेवी म्हणून ह्याच नवपंचायतनाचे एक हे आसा, ते स्वयंभू आसा, मंदिर आसा. आणि त्या थंय एक जी पिंडिका कशी आसा त्या पिंडिकेत ते एक धवसारपणा कायम स्वरुपान तयार जायत असता आणि मागीर ते तिरेखोलच्या नदीत व्हांवन वता. अशी ही वदंता कदाचित ताचे आसूय शकात की तेच उदक थंय येता, पण हांव ते खात्रीपूर्वक सांगू शकना, कारण ताचो जो ट्रॅक कसो आसा तो आमकां कोणाक खबर ना. एक चमत्कार असो येता. तर मुळवीर मंदिर सुद्धा अत्यंत महत्वाचे आसा. आणि पेडणे हे पूर्वापार एक सोन्या चांदीची पेढीचे गाव आशिल्ले आणि असंख्य पेडणेकार नावाचे जे व्यक्ती आशिल्ले ते सोन्या चांदीचेर म्हणजे भांगराचेर काम करपी, चांदयेचेर काम करपी. आणि पेडणेकर ज्वेलर्स म्हणून सबंद भारतभर हे फामाद जाल्यात. कारण जेन्ना हांगासरली पेढी जेन्ना आखाती देशांतलो जो इम्पोर्ट आशिल्लो तो बंद जालो, तेन्ना ज्यो पेढी हांगा आशिल्ल्यो तांकां काम मेळना जालें. आणि हे सगळे दिशोदडीक गेले, प्रत्येक गांवांनी शहरांनी ते बसले आणि थंयसर आपलो सोन्या चांदीचो भांगराचो वेव्हार सुरू केलो. सर आता हे गांवांतली देवळां जी आसा तातूंत रिनोवेशन चालू आसा. एक बऱ्या तरेचे साधन सुविधा लोकांकूय मेळपाक जाय, त्या खातीर जी कामां चालू आसा. ही एक कठीण समस्या आज समिती कडेन आसा, परंतु तातूंत कायम स्वरुपान ईश्वर मार्ग दाखयता त्या प्रमाण आमी ते करीत आसा. श्रीदेव रवळनाथ हे पुरातन मंदिर आणि महालाचे प्रमुख दैवत. आमी अशें मानता की जेन्ना आमी कुडाळ संस्थान थंयसर भाऊबंदकी जाल्या कारणान आमी सोडले, तेन्ना आमी ते दैवत जे आशिल्ले रवळनाथाचे ते हांगा पेडणे घेवन आयले. आनी त्या दैवतान आज जे कदाचित ते दैवत एखादी मूर्ती त्या काळात आसूंय येत, पण श्रीदेव रवळनाथ हो आमचो राजस्वाचो दैवत, कायम स्वरुपी एक मदतगार दैवत. आणि ज्वलंत म्हणजे तो जो त्याची ऊर्जा जी आसा ती ऊर्जा त्या मंदिरात गेल्या उपरांत कळटा, ती शक्ती कळटा. तर तालुक्याचे जो प्रमुख दैवत म्हळ्यार आमी ताची अर्चाशुद्धी आणि नूतनीकरण करपाचे थारायलें. पयलीं ते एक मांगरवजार मंदिर आशिल्लें. आज ते मंदिर भव्य दिव्य करपाचो यत्न करता आसतना ताचे 2 मुखमंडप तयार जाले, शक्ती कलश तयार जाता आणि शिखर कलश जो आसा तो आज बांदकाम सुरू आसा. जवळजवळ 5.25 कोटी रुपयाचो खर्च त्या मंदिराक आसा. आमी खुबसो खर्च केला. आज जवळजवळ सगळी जी महत्वाची जी स्ट्रक्चर्स आसा ती वयर काडपाचो यत्न केला. परंतु ह्या कामान सगळ्या भाविकांची मदत आसपाची गरज आसा. भाविक जेन्ना येतात इतर ठिकाणी दान धर्म करतात, ते आपल्या दैवताक सुद्धा जर दान धर्म करून ते जे आमी काम हातान घेतला त्या कामाक जर एक दुजोरो दितीत जाल्यार तातूंतल्यान बरेचशे कितें साध्य करूं येता आणि एक भव्य दिव्य अशें मंदिर निर्माण जावं शकता.